गोंयांतल्या 14 प्रभागां खातीर मतदान करप सुरू आशिल्लें। राज्य वेंचणूक आयोगान राज्यांतल्या 14 पंचायतींतल्या 12 पंचायतींच्या पोटवेंचणुकेत उत्तर गोंयच्या चांदेल हसापुरांतल्या वॉर्ड क्रमांक 1 91.39%, जाल्यार सगळ्यांत उणें मतदान आके भायशांतल्या सगळ्या वॉर्डांत 31.40% नोंद जाला। तशेंच परवरी मतदारसंघातल्या साल्वादोर दे मुंदा आनी दक्षिण गोंयांतल्या बाळी अडनेच्या वॉर्ड क्रमांक 8 बिनविरोध पोटवेंचणूक जाली। वेंचणूक आयोगाच्या म्हणण्याप्रमाण चांदेल हसापूर आणि आक्या बायश हांगाच्या मतदारांक सोडून 10 पंचायतींच्या पोटवेंचणुकांनी मतदारांची संख्या 70 ते 80% नोंद जाल्या। गोंयांतल्यो नामनेच्यो कॅसिनो कंपनी आतां ऑनलायन जुगाराक चालना दिवपा खातीर सोशल मिडियाचो व्हडा प्रमाणात उपेग करतात हे उजवाडाक आयले। फेसबुकाचेर सेगीत येवपी जायरातींक लागून लोकांक रियल मनी कॅसिनो खेळ खेळपाक भुलयतात। ऑनलायन जायरातींचो हो वाडत वचपी आंकडो नागरिकां मदीं हुस्को निर्माण करपाक लागला। आयतारा नावेलची ग्रामसभा वेगवेगळ्या विशयावेल्यान तापली। रोशनी रॉड्रिगेसान कर्मचाऱ्यांची निवड करपाची प्रक्रिया आनी तांची नेमणूक कशी जाता हाचे विशीं ग्रामसभेत प्रश्न विचारिल्लो। तशेंच सीसीटीव्ही कॅमेरा विशीं थळाव्यांनी प्रश्न उपराशिल्लो। मात सरपंचान खंयचीच सविस्तर जाप दिवंक नाशिल्ल्यान ग्रामसभेत बोवाळ जावन ग्रामसभा रद्द जाली। संवसारीक बायलां दिसा निमतान आयतारा काँग्रेस पक्षाच्या बायलां फुडाऱ्यांनी एलपीजी सिलिंडराचे दर वाडिल्ल्यान निशेध करीत भाजप सरकाराचेर खर टिका केली। बायलांक खुश करपाक सरकारान बरी येवजण तयार करपाक जाय आशिल्ली, मात सरकारान सिलिंडराचो दर वाडयल्ल्यान खर्च भागोवपी बायलांचेर भार पडला, अशें काँग्रेसीची फुडारी मनीषा उसगांवकर सांगता। 2012 सिलिंडराचे दर वाडिल्ले तेन्ना भाजप महिला मोर्चान कसो निशेध केल्लो हाची तांच्यांनी याद करून दिली। प्रतिभा बोरकर, मुक्तामाला फोंडवेकर आणि हेर फुडारी निशेधांत वांटेकार जाल्यो। उसगांव वाठारांतल्या दुकानाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागपाची घडणूक घडली। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें। उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो। दुकानाक उजो लागिल्ल्यान सुमार 70 लाखांचें लुकसाण जालां अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी।
वेळी मतदारसंघातल्या तळेकांटो वाठारात आशिल्ल्या फुटबॉल मैदानाचेर पुराय दुर्लक्ष जाल्ल्याचें कळटा। 10 वर्सां आदी 18 कोटी रुपये खर्च करून बांदिल्ले हे मैदानाचें काम अजूनही पुराय जाल्लें ना। उरिल्लें काम पुराय करून स्टेडियम उक्ते करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। मजगतीं उरिल्ल्या कामां खातीर सरकारा कडेन निधीचो उणाव आशिल्ल्याचें थळावो आमदार क्रूज सिल्वा सांगता। संवसारीक बायलां दिसा निमतान काणकोणच्या पैंगीण ग्रामपंचायतीत बायलांची खासा ग्रामसभा जाली। पंचायत वाठारांतले रस्ते दुरुस्त करचे तशेंच उदकाचो प्रश्न बायलांनी ग्रामसभेत उपस्थित केलो। तशेंच चिपळे वाठारांत मोबायल टावर बेगोबेग उपलब्ध करून दिवचो म्हणून बायलांनी ग्रामसभेत मागणी केली। मजगतीं मोबायलाक लागून जावपी दुश्परिणाम आनी सायबर गुन्यांचेर ॲडव्होकेट सुरेखा शेटये हांणी म्हायती दिली। ह्या वेळार काणकोणचे आमदार आनी मंत्री रमेश तवडकर, सरपंच सविता तवडकर तशेंच हेर पंच वांगडी हजर आशिल्लीं। दिवचलेच्या मुस्लिम वाड्याचेर पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाची नाशाडी सुरू आसा। आयतारा दनपारां ही पायपलायन फुटल्या अशी म्हायती मेळिल्ली आसा। आयतारा श्री शांतादुर्गा कुंकळ्ळेकारीण देवीच्या सत्रोत्सवाक सुरवात जाल्या। फातर्पेच्यो ह्यो सत्रो म्हळ्यार खऱ्या धार्मीक एकचाराचें जिवे दर्शन। ह्या निमतान सगळे भावीक एकठांय येवन व्हडा उमेदीन सत्रोत्सव मनयतात। पळयात कांय भक्तिमय खिणचित्र। आयतारा अणजुणा जाल्ल्या ग्रामसभेत वेगवेगळ्या महत्वाच्या विशयांचेर बरीच चर्चा जाली। कलम 39A संबंधित प्रश्न कोयर एकठांय करपाच्या मोहिमेत शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी वांटो घेवपा विशींचो हुस्को, वाडपी बेकारी आनी ग्रामपंचायतीच्या अर्थसंकल्पाचेर थळाव्यांनी आपले विचार मांडले।
आसामातल्या केचर जिल्ह्यात केलेल्या घोळे वखदा आडच्या कारवाईत वट्ट 3.25 कोटी हेरोईन जप्त केला। या प्रकरणात पोलिसांनी 5 जणांक अटक करून सगळो माल जप्त केला। हो माल 538 ग्राम हेरोईन आशिल्ल्याचे कळटा। वाडटे घोळे वखदांचो हो बेकायदेशीर उपेग उणो करपा खातीर आमचे राज्य सदांच वावुरतले अशें आसामाच्या मुख्यमंत्र्यान सांगला। देखून अशा पद्दतीच्यो कारवायो आतां हाचे फुडें चालूच उरतल्यो अशें कळटा। सध्या वचत थंय जेवणा खाणाच्या बाबतीत भेसळयुक्त पदार्थ विक्रीत वाढ जाल्ली आसा। खासा करून अशा युनिटांचेर आळो हाडपा खातीर हैदराबाद पुलीस सज्ज जाले। तांणी एका फाटोफाट एक भेसळ पदार्थ तयार करपी युनिटांचेर धाड घालपाक सुरवात केल्या। सिकंदराबादात धाड घालून एका जिंजर गार्लिक पेस्टाच्या युनिटाचो पर्दाफाश केलो। या कारवाईत 4 जणांक अटक करून 1915 किल पेस्ट जप्त केल्या। सामकेच बुरशा परिस्थितीत हांगा ही पेस्ट तयार करताले खंय। तशेंच हे युनिट चलोवपा खातीर तांचे कडेन योग्य ते परवाने नाशिल्ल्याचें उक्ताडार आयला। दिल्लीच्या गुन्या फाट्यान केल्ल्या महत्वाच्या कारवायेत फटीचे प्रोटीन सप्लिमेंट रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो। ह्या कारवायेत 2 जणांक अटक करून 100 किल प्रोटीन सप्लिमेंट जप्त केले जाल्यार 55 किल रॉ मटेरियल जप्त केल्ले आसा। फटीचे ब्रँड स्टिकर मशिनां तशेंच व्हड संख्येन प्लास्टीक कंटेनर जप्त केल्ले आसात। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। दिल्ली पोलिसांनी केल्ल्या कारवायेत फटीच्या आयफोन पार्ट्स रॅकेटांचो पर्दाफाश केलो। ह्या कारवायेत 5 दुकानांनी धाड घाली तशेंच 5 जणांक अटक केल्या। वट्ट 1.60 कोटी रुपया मालाची रिकव्हरी केल्या। जप्त केल्ल्या सामानामदी 1000 आयफोन बॅक पॅनलां, 228 बॅटरी, 738 बॅक कव्हरां, चार्जिंग फ्लेक्स, एडॅप्टर, USB-C केबलांचो आस्पाव आसा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। हरियाणाच्या एका फॅक्टरीत उसोला गेल्ल्यान 4 बायलांक दुर्दैवी मरण येवपाची घडणूक आंतरराष्ट्रीय बायलां दिसांक घडली। वट्ट 17 कामगार जखमी जाले। हातूंत चडशीं बायलांच आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही फॅक्टरी खंय बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ली। देखून सध्या उजो आटपात हाडून ही फॅक्टरी सील केल्ली आसा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा।
कॅन्सर म्हळ्यार दोळ्यांमुखार येता ती सिगरेट, तंबाखू आनी सोरो अशे व्हड धोके उबे रावतात। वाहनांचो धुंवर, बांदकामांचो धूल्ल आनी इंधन नाशिल्ल्यान तयार जावपी PM 2.5 कण फुफ्फुसांच्या भितर पावतात। बरोच काळ संपर्कात रावल्यार सामके सिगरेट ओड नाशिल्ल्या मदीं फुफ्फुसांच्या कॅन्सराचो धोको वाडपाक शकता। एका दिसान परिणाम जाणवना, मात वर्सांची वर्सां तो सांचून उरता आनी उपरांत कॅन्सराचो धोको आनीकूय वाडत वता। तज्ञांच्या मतान कॅन्सराचो धोको फक्त ह्या संवयी पुरतो मर्यादित ना। सच्चे जिणेंत आमी सहज आडनदर करपी संवय वर्सान वर्स एकठांय येवन व्हड परिणाम करपाक शकतात। दर्यादेगेर खर वताक लागून सनबर्न न जावपाची आमी जतनाय घेतात खरी, मात सदांच ऑफिसाक यो वच करतना, दुचाकी चलयतना वा मैदानार व्यायाम करतना लागपी सुर्याच्या किरणां कडेन आडनदर जाता। सदांच लागपी हलके वत कातींच्या पेशींत DNA बदल घडोवपाक शकता। हाका लागून मुखार कातीचो रोग सारखे कॅन्सराचो धोको वाडपाची शक्यताय आसता। जिणेशैलीत नवे बदल आपणावपा खातीर भायल्या खाणा जेवणाचें सेवन बरेंच वाडिल्लें आसा। तातूंत प्रोसेस्ड मांस, चड साकर आनी नेमान सोरो पिवन शरिरांत सूज, इन्सुलिन रेजिस्टन्स आनी हॉर्मोनल बदल निर्माण करतात। देखून अशें वातावरण असामान्य पेशींक वाडोवपाची संद दिवपाक शकता। हे परिणाम रोखडेच दिसनात, मात बरोच काळ कॅन्सराचो धोको वाडपाची शक्यता उप्रासता। बदलत्या जिणेशैलीत अपूर्ण न्हीद आनी वाडिल्ले जैवीक घडयाळ, जातून नायट शिफ्ट, उणी न्हीद आनी दिसाच्या मेलाटोनिन आनी मेटाबॉलिझमाचेर परिणाम करतात। कांय संशोधनां प्रमाण बरोच काळ अशा पद्दतीन रावल्यार विशिष्ट कॅन्सराचो धोको वाडपा कडेन संबंद मेळ्ळा। देखून वेळार खाण, जेवण तशेंच न्हीद पुराय करप तितलेच गरजेचें जाल्लें आसा। तज्ञांच्या मतान कॅन्सर अचकीत जायना, सदच्या ल्हान मायक्रो एक्सपोजराक लागून तो ल्हव ल्हव तयार जाता। प्रदूषण, सनस्क्रीन लावप ना, अपुराय न्हीद, चड प्रोसेस्ड फूड ह्यो गजाली त्या वेळार धोको निर्माण करतात अशें दिसना, मात बऱ्याच काळा खातीर ह्यो गजाली गंभीर थारपाक शकतात। सेगीत बसून काम करप, शारिरीक हालचालींचो उणाव आनी व्यायाम करप ना हाका लागून रोग प्रतिकार शक्तींचेर परिणाम जावपाक शकता। बरेच काळात हे धोको वाडोवपी थारपाक शकतात। ह्यो सगळ्यो गजाली जरी खऱ्यो असल्यो तरी भिवपाची गरज ना, फक्त जागरूक रावपाची गरज आसा। आमच्या शरिरात DNA दुरुस्ती आनी घटमूट रोग प्रतिकार शक्त प्रणाली आसता, मात मातशें सांचून उरल्यार व्हड धोको निर्माण जावपाची शक्यताय न्हयकारूं येना।
केंद्र सरकारान दुखणे आनी तपासा खातीर वापरपी निमेसुलाइड वखदाविशीं व्हड निर्णय घेतला. 100 मिलीग्राम परस चड डोस आशिल्ल्या निमेसुलाइडाच्या सगळ्या ओरल वखदांचे उत्पादन आनी विक्रेची रोखडीच बंदी घाल्या. भलायकी मंत्रालयाच्या म्हणण्याप्रमाण निमेसुलाइड हे नॉन स्टिरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी वखद. ताका लागून दुखणें सोंपता पूण ताच्या चड प्रमाणात येगृताचेर लुकसाण जावपाचो धोको आसता. ही बंदी फक्त चड प्रमाणात म्हळ्यारूच 100 मिलीग्राम आशिल्ल्या निमेसुलाइडाकूच लागू जातली. जाल्यार उण्या प्रमाणांतली वखदां उपलब्ध उरतली. निमेसुलाइड ब्रँड विकपी वखदां कंपनीक आतां चड प्रमाणात वखदां तयार करप बंद करचें पडटलें. पयलींच बाजारात आशिल्ली वखदां परतून मागोवची पडटली. सध्या बदलत्या जिणेशैलीक लागून खावपा पिवपाच्या संवयांनी साप्प बदल जाला. थोड्यांच्या न्हिदेच्या वेळेत बदल जाल्यार कामाक लागून वेगवेगळ्या शिफ्टींनी मनीस काम करपाक लागला. वाडटी पिराय आनी ताका लागून जावपी ताण आनी ह्या सगळ्यांत गरजेचे जीवनसत्वा प्रथिनांचो आमच्या कुडींत उणाव तेन्ना आतां कांय जाण आर्टिफिशियल टॅबलेटी घेवपाक लागल्या. विटामीन B12 टॅबलेटूय तातूंतलीच एक. विटामीन B12 टॅबलेटी आमच्या कुडी खातीर गरजेच्यो आसल्यो तरी लेगीत ह्या टॅबलेटींचो डोस चड जालो जाल्यार धोकादायक थारपाक शकता. कांय दुयेंतींमदीं किडनीची कार्यक्षमता उणी जावपाचे संकेत संशोधनांतल्यान दिसून आयल्यात तेन्ना अशा वेळार दोतोरांचो सल्लो घेवप गरजेचें थारता. विटामीन B12 वखदांतूय वेगवेगळे प्रकार आसतात. खंयच्याय पद्दतीन जरी घेतल्यो आसल्यो तरी ताचे थेट परिणाम हे किडनीच्या कार्यक्षमतेचेर जातात. देखून खंयचेय वखदां वा गुळयो घेतना तांच्या डोसा विशीं दोतोरा कडेन उलोवन बरोवन घेवपाक जाय. जाल्यारूच खंय तरी फुडाराक उपरासपी डोको टाळपाक मजत जातली. वाडट्या गरमेत उदकाच्या उणावाक लागून ब्लड प्रेशर कमी जावपाची शक्यताय आसता तेन्ना अशा दुयेंतींनी काळजी घेवप गरजेचें थारता. तुमचो BP कमीत कमी 90/60 ते 120/80 mm आसपाक जाय. मात दर एकल्याच्या भलायके संदर्भातलो इतिहास, पिराय तशेंच शारिरीक स्थिती प्रमाणे ब्लड प्रेशराची पातळी वयर सकल जावं येता. मात जेन्ना अकस्मात रक्तदाब उणो जाता तेन्ना घुंवळ येवप, दोळ्या समकार काळोख येवप, रोखडेंच थकप, मळमळप ह्या सारकी लक्षणां सहज दिसपाक लागतात. चड करून डिहायड्रेशनाक लागून रक्तदाब उणो जावपाक शकता अशें देखून तेन्ना अशा परिस्थितीत इलेक्ट्रोलाइट्स ड्रिंक्स पिल्यार खंय तरी मजत जातली अशें दोतोर सांगतात. स्ट्रोकाक लागून मरण येवप्यांमदीं जाणट्यांचो आस्पाव चड आसतालो पूण आतां परिस्थिती बदलल्या. आतां देशभरात स्ट्रोकाक लागून तरणाट्यांमदीं मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जावपाक लागल्या. कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर जावपाक लागिल्ल्यान अशा पद्दतीन ल्हान पिरायेचेरूच कॅन्सर सारके रोग तशेंच आतां स्ट्रोक येवपाचे चान्सीस चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. तेन्ना भलायकेची कुयदाद घेवन निरोगी रावपाचेर तरणाट्यांनी भर दिवपाची गरज दोतोरांनी उक्तायल्या. जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां शियाळ्यांत आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता. ह्या सगळ्याक तापमानाक जापसालदार थाराव येता. शरिराक पुरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय. जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानात जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवप गरजेची थारता.